waste of treated water from OPA water treatment plant by private tankers entrusted with a job of supplying water to needy people. As exposed by prudent media in their sting operation, showing tanker releasing the treated water in gutter to avoid travel to remote places while taking full payment from the PWD. जो आज prudent मिडियान जे स्टिंग ऑपरेशन करून जे दाखयले आसा की कशे पद्दतीन ते उदक हे ट्रीट केल्लें उदक त्या भरता टँकरांनी आनी लोकांक पावोवपाचें सोडून त्या खंय तरी घराडेन वचून सायडीन गटारांत सोडटात हें दाखयल्लें आसा. एक सायडीन आमचे उदक ना, आमी 24 वरां अजुनूय उदक गोंयच्या लोकांक दिवंक शकले नात. हार्डली 3-4 वरां उदक मेळटा काही भागांनी. आनी आयज ट्रीट केलें उदक जर अशें वेस्ट करपाक लागले हेजें कितें तुमचें हें आसतलें. म्हणजे अशे पद्दतीन जर उदक थंय घेवप आनी पयशे घेवप आनी लोकांक पावयनासतना त्या गटारांत सोडप हें खंय तरी हें फक्त आयज एक ह्या प्रुडंटान फुडें हाडली उगडकीची आयली म्हणून दिश्टी पडटा, पूण अशें आनीक आसूं शकता. आयज तेमी खंय तरी पाटलाग करून म्हणटा ते स्टिंग ऑपरेशन केलें म्हणून आयज ही उगडकीची येयल्ली आसात. टँकर माफिया आसा, टँकर घे आसले जे घडटा तिचे तुमची हें आसपाक जाय. तुमी तेंचो कितें मेकॅनिझम आसतलो तुमचो हेजे फुडें जावची न्ही म्हणून. कित्याक उदक ही काळाची गरज. तुमीच म्हणटात की हेजे आमच्या सरकाराचे फुडें येवजण आसा की खंयच्याय पद्दतीन गोंयच्या लोकांक 24 वरां उदक दिवपा जाय अशें तुमी म्हणटात. अजून दिवंक शकना ती गजाल वेगळी, पूण फुडाराक दितली जाल्यार अशें ट्रीट केल्लें उदक जें आसा तें जर वचून जर अशें गटारांनी घालपाक लागले, उडोवपाक लागले, वेस्ट करपाक लागले जाल्यार हेजें कशें तुमी एक्शन घेतले, हेजे फुडें जावची ना म्हण काळजी कशी घेतले. माननीय मंत्री. माननीय ओपोजिशन लिडरान एक इश्यू सभागृहात मांडला, ताजी पूर्ण इन्क्वायरी करता आनी येता त्या सोमारा इन्क्वायरी कितें जाली ते सभागृहा मुखार दवरता. कारण इट्स अ सिरियस इश्यू आनी ते फक्त म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच घडूं ना, ते फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत घडलां आनी ओपा प्लांट हो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसा.